मोगाच्यानो एक पूत हांव एक म्हणटालो खंय ती मागीर तिका कळ्ळें कोण आपणाचो नीज मोग करता गे म्हणून एक पूत आनी एक धूव आसात एक पूत आनी धूव ती हांव एक मोग करता म्हणटात आनी तिच्या वखदांक पयशे धाडटात आनी एक कामाचें जोड दवरलां एक पूत आनी एक धूव ते दितात ते हांव एक मम्मा कशें आसाय म्हणून फोन करतात इल्लेशें उलयतात मागीर आनी एक धूव आनी एक पूत मस्त व्हडल्या कामार आसा आमच्या व्हडल्या कामार आसात एक पूत आनी धूव आनी ती पळय त्या आवयक तांच्या आवयक तांचो पूत आनी तांचे धूव ह्या आवयचो पूत आनी धूव पळय ती मोग करतात आवयचो मम्मा कशें आय मम्मा आनी आमकांय सांगतात फादर म्हजे आवयन इतले कश्ट काडल्यात पप्पान इतले कश्ट काडल्यात आमचे बजो तांकां बरें करून पळयचें म्हण अशें म्हणून देखून आमी सांगलें आळेकलें पळयचें जाल्यार 15,000 दिनासतना कोणी रावनात 15,000 तांकां दिल्यार सोड नासनात कोण नातल्यार आज रावलीं फाल्यां दोवतात देखून 15,000 हांगाच गांवांत मेळटा जाल्यार बरें आतां तुमी एक कामाक व्हरतात दुबय कामाक दवरतात 25-30,000 दिनान की हांगा ते आवय बापायक हे कामाक दवरा हे 15,000 दिल्यार व्हडणी म्हणून देखून ती ओप्पालीं एका म्हयन्यांत हांव धाडटा पयशे एका म्हयन्यान तो धाडटा म्हणलो तशें आनी तांकां इल्लेशें पेन्शन तांकां दीस काडयेत हांगा देखून 15,000 एका म्हयन्यान धाडटा एक म्हयनो आनी एकलो म्हयनो आनी एक धाडटा मागीर इल्लेशे पयशे तांकां धाडटा ती बरें हातराणाक पियेतात आनी तांकां तें जाय जाल्लें तो कोणी येताना त्या बापायक जाय जाल्लें थोडीं वखदां आनी थंय धाड दिवचें एक ल्हान काणीक धाड दिवची एक कोंत धाड दिवचें खूब बारी मोग आयिल्ल्या कडेन आनी पुरो आनी एक आवयचें थंय तिसिल्यान आनी एक आवय आसा ते आनी एक बापाय आसा तांची भुरगीं फोन करतात एक चेडूं आनी चरको पळोवन तांकां दोग जाणां भुरगीं एक पूत आनी धूव ती फोन करता मम्मा कशें आसाय खारार मिसाळ कोस मम्मा खार कर मम्मा आनी जाय जाल्यार पयशे ते पेंट्यान वच मम्मा आनी एक व्हडले गजी वच मम्मा तरी अडे वचून या म्हण वच मम्मा व्हडल्या कामारात 5 पयशे धाडिनात आनी हांगा आसले तिची चेन मम्मा तुका नाका जाली चेन म्हाका दवर मम्मा म्हाका जाय मम्मा म्हाका तुजें बंगार म्हळ्यार बारी मम्मा आतांचें बंगार म्हाका लायक ना मम्मा तुजी ती कांटी सारा बरी मम्मा तुजी कोथंबरी सारा बरी मम्मा म्हणून ही सुडकोत्रू तिची कोथंबरी सारा जाय म्हणून जातात एक 5 पयशे दिनात कितले उलयतात देखून वखलो मोगाच्यानो खंयचो नीज मोग कोण मोग काळजांतलो मोग आवय बापायचो उपकारी म्हण काळजांतलो मोग करण्यांनी दाखयनातल्या तो मोग गी करण्यांनी दाखयनातल्यार मोग गी आनी तितलो मोग मम्मा कशी आसाय तूं म्हणून आनी तुका खली खुशी मम्मा तुका खली खुशी हांवें करची तुका खलें खुशी तुजी खरी खुशी सांग मम्मा ती करता मम्मा जारी करता मम्मा म्हळ्यार वो नीज मोग आनी येवचें मम्मा कशें आयकालें म्हूण विचारचें आनी मम्मा तें दी म्हाका हें दी म्हूण आवय कडेन तांकां जाय जाल्यार आवय कडेन विचारचें ती आवय रडटा म्हजें घर खाली करून घालें फादर पुरो आंगाची वस्तू ताच्या घरा दवरल्यांत आदलीं कदेलां आमी केल्लीं सगळीं रुपाचीं बरीं कदेलां पुरो ताणें थंय व्हरून दवरल्यांत तीं बरीं कदेलां फादर बरी डिजायन पळय फादर एकाचेर पुरो टिपाय आनी पुरो थंय व्हरून दवरल्यात ताच्या घरा करून दवरलां आनी पुरो वर गेलां म्हूण तें मोग करता गी आनी तें येता कित्याक वस्तू व्हरूंक ताचें पळोवंक ताचें पळयता तो मोग न्ही घरा येवन आवय बापायचे हुस्को खणयल्लो जाल्यार आवय बापायच्यो गरजो खणयल्या तो मोग आतां तसो मोग आमी पळया मस्तपटी आमचे थंय येतात कोण आमचो नीज मोग करनात कोण आमचो नीज मोग तक्षण गळटा ती आयिल्ली मनशान जर तर आमच्या विशयान आमचें बरेंपण पळयता ती आमचें मोग करता म्हणून अर्थ ती आमचें बरेंपण पळयल्यार देखून हांव जर तर हेरांचो नीज मोग करता ती भितर येताना हांव ती कश्टांत आयल्यांत मस्तू समस्या आसात हांवें मागल्यान त्यो मस्तू समस्या म्हाका ते हळू करूंक जातात तांकां बरें करून धाडटात म्हणून हांगा पळय जायतो लोक येता आमी खंय बोर्ड घालूं ना कावन्सिलींग करता आमी बोर्ड घालूं ना खंय आमी बोर्ड घालूं ना एकटी आयिल्लीं तीं बरीं जातात हांगा मागण्यांत बरीं जातात कावन्सिलिंगान तांचें वजें देंवता आनी तांकां देवाचें उतार खणून आमी सांगता ना आपूण केलें बेश्टी वयता आमी म्हणून देवाचेर विश्वास दवरल्यार आमकां देव वयल्या आशिर्वादान दितात म्हणून बरीं जाल्यान बरी भलायकेन आसा समाधानाक 10 जाणां कडेन सांगता त्या पाद्रपणी म्हाका बरें केलें म्हणून तीं 10 जाणां हांगा येतात तशें येतात देखून मोगाच्यानो आमी खान करचें म्हळ्यार हेरांचें बरेंपण पळयता आमी हांगा येयल्या हेरांचें बरेंपण पळयचें तो मोग जेजून आमकां सांगलो मोग देखून मोगाच्यानो जुवान बरयल्लें दुसरें पत्रांत पयलो अध्याय 6 आनी 9 श्लोक हे ध्यान करया मोग करचो म्हणल्यार देवाचे उपदेश पाळचे तुमी एकामेकाचो मोग करचे म्हूण तुमी सुरवेर आयकल्लो उपदेश होच जो कोण क्रिस्ताची शिकोवणी सरी रावनासतना ताचे गड उतर वेता ताचे थंय देव जियेना पूण क्रिस्ताचे शिकोवणेक
विश्वासी रावतल्या थंय बाप आनी पूत जियेता. देवाचें उतर आमी आयकलें मोगाच्या न्हू. देवाचें उतर आयकलें. आतां देव म्हणटा म्हळ्यार वी लव गॉड म्हूण कसो दाखोवचो. आमी देवा समोर करता म्हूण कसो दाखोवचो. आमी इगर्जी घेता दिमी घालता, मागण्या घेता दिमी घालता आनी सकता म्हाका तें दी, म्हाका हें दी, आळे तें करूं म्हणा, हें करूं ना, काम ना म्हाका काम दी, म्हाका प्रमोशन दी, सुणेक प्रमोशन मेळोना आनी न्हवऱ्याचो गाय गूण कर आनी म्हण आमचें 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 सेल्फ सेंटर्ड. आनी देवा समोर म्हणटा आमी हांव देवा समोर मस्त करता मागणें गेलें देव कोणाचो मोग केलोय तुवें. देवा मुखारय तुजो मोग केलोय, घराय तुजो मोग, न्हिदताना उठ्ठाना बसताना तुजो मोग, देवळान गेल्ल्या वेळार तुजोच मोग. तुका जाय जाल्यार बरें सारखण येताय. देवाचें आराधन केलें गी तुवें, देवाचो मोग दाखयलो गी, देवाचो मोग दाखयलो देखून तें देवाचें उतार सांगता तुजें घामान देवाचो मोग करच्यांत आसूं दी. तेजो तो तुजो मोग करता, तुजो कितो मोग करता तो उणें करिना. ताणें तुजो मोग करता म्हणला ताच्या बसवण्याक तो बद्द, तो फाटी येना, तो विश्वासी, ससन विश्वासी, एकत्त पटीन तो पटोवन पडोवना. तो देव तो ताणें हर एक ताणें म्हाका कितें दिताय म्हणून तें दिताच तो दितात देखून थोडे फाटी आमची काल करता म्हळ्यार हांव मोग करता म्हळ्यार खाली बोगणां 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 म्हज्या काळजांची बोगणां सांगची मोग. आनी म्हाका तें मेळोन आम बेजाराय, हें मेळोन आम खंत खंत आनी तें जावन आम राग येयली बोगणां 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 बोगणां. ताणें म्हाका तशें करूं ना म्हणून, ताणें दिजालें दिवं ना म्हणून ही पुरा बोगणां 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 देवा मुखार बोगणां बोगणां. देखून बोगणां मात्र न्ही, बोगणां मात्र मोग न्ही. देवाचो उपादेश पालचो, देवाचो आदेश, देवाचो आदेश. देवाच्या मोगान हांवें ताका बक्षिलें जाल्यार तो देवाचो मोग. जेजूच्या मोगान हांवें एक ग्लास उदक कोणाक दिलें जाल्यार तो मोग. मातर तेजा जेजूच्या नांवान जेजू खातीर एका खोडकाराचे गाय बांदताली आनी जेजूचे गाय बांदल्या म्हणटाली ती. तो मोग तिचो नीज मोग तो. मार्गार पडिल्ल्या आनी जे वणींत गल्लींनी पडिल्ल्या भुरग्यांक उखलून पुसून जेजूच्या मोगा खातीर हांव करता म्हणटाली ती. तो मोग, ताचें मोग, जेजूचो मोग. देखून ताचो आदेश पाळटाय जाल्यार जेजून सांगला आदेश ताणें हेरांचो मोग करा, गरजेवंतांचो मोग करा म्हणा, गरजेवंतांची सेवा करा, कश्टांत आशिल्ल्यांक तुमी पावा म्हणा, कश्टांत आशिल्ल्यांक नश्टांत आशिल्ल्यांक आनी कोणाच आदार पडना पळय तांकां तुमी आदार करा, तांकां आदार दिया, तांचो मोग करा, तांची सेवा करा म्हणा. वो मोग जावन आसा. देखून मोगाच्यान मोग दाखोवची कृत्यां आमी दाखयचे, मोग दाखोवची कृत्यां मोग तें थोळ आमी दाखयचे. देखून थोळ मागणें करा, प्रे ऑफन. केदाळा मागणें करता, देवा उगडशिता, देवाची स्तुती करता. थोळ एकादाळ इल्लोसो वेळ म्हणून एकंथार म्हणून चड देवाची स्तुती केली तुवें. जेजू चिंत, जेजूचो मोग उडास काड, ताणें केल्लें बलिदानाचो उडास काड, एकंथार ताका म्हण तुका येवचें. सड्ड नाका 2-3 लायनी म्हूण. आमी मस्तू नवीन खंथारां बरयलीं तशेंच देवाचें उतर वाचचें, तें मतीन दाटयतना एक खंथार म्हणून सोडचें. त्यात उतरांचो एक खंथार करून म्हाका एक खंथार आयलो, ताळो आयलो, बरी ताळ. तशें देवाचें पळयतात उडास काडचो एक म्हणजे पळयतात मातशें 9 खंथारां युट्यूबार आसात, मस्त लोकांनी आयकल्यात 9 खंथारां, बरी मोवाळ्याचीं खंथारां ती. देखून क्रिस्ती जिणेक आमकां क्रिस्ती जिणेचें लक्षण म्हळ्यार घडये मागणें करचें. देखून आमकां 7 पटी फादराबांक 7 पटी मागणें आसा. पूण आमकां तें करता म्हळ्यार आयिल्ल्या लोकांच्या सगळ्यांचेर मागणें करता देखून सकाळीं हांव राती न्हिदोंक येता म्हणसर मागण्याची जिणी म्हजी मागण्यांत आनी जेवण घेवच्या पयलीं आमी आण बापा म्हणटा आमच्या बापा म्हणटा मागण्या, थंय मागणें, जेवण जाल्ल्या उपरांत तें मागणें, आनी तेजे उपरांत तें किशोर विश्वगण मागणें, सकाळीं उठ्ठाना मागणें, उठून आमच्या बेड्डार बसून मागणें, देवा समर्पणाचें 1 मिनटाचें मागणें, संतावरसाची कूर काडटा म्हणटा. मागीर महिमा बापाक म्हणटा, आनी महिमा बाप व्हडलें वरदान तें वरदान देवाचें वरदान. महिमा बापा देवा महिमा दिवचें व्हडलें वरदान. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पळयतात जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वतां तुका आराधन. व्हडलें मागणें तें, व्हडलें मागणें. देखून मोगाच्यान आमची जिणी फ्रिक्वेंट प्रेयर्स, फ्रिक्वेंट प्रेयर्स, थोळ मागणें. वय थोडे फावटी आमचे रॉंग मोटिव्ज आसात मागण्यांत. सूख उद्देश आमच्या मागण्याचे. सूख उद्देश म्हळ्यार म्हाका हें जाय, आय वॉन्ट दीस, आय वॉन्ट दॅट, आय वॉन्ट, म्हाका जाय, हें जाय, तें जाय, ती वस्तू जाय, ही वस्तू जाय, वो जाय, तो जाय, तशें म्हाका जाय, म्हाका दी. न्हय, देवा कितें जाय म्हणे, म्हाका कितें जाय आमी सारचें. हें मागणें बरें मोटिव्ह समर्पणाचें मागणें न्ही. म्हाका जाय. देवा कितें जाय म्हणून सांफ्रांसीचो रायाचो पूत तो
तो कन्वर्टर जाल्या क्षण दिंबी घालें इगर्जी गेलो एक ल्हान कोपेल मोडोवन पडलें तें कुरीस पळयलो ताणें दिंबी घाली आनी तो म्हणालो सोम्याक लागीं म्हणालो सोम्या वॉट यू वॉन्ट मी टू डू हांवें कितें करूंक जाय म्हण तूं चिंता आशेताय तें हांव करता म्हणालो तूं हांवें कितें करूंक जाय सोम्या हांवें कितें करूंक जाय तूं सांग हांवें कितें करूंक जाय जेजू म्हणालो वच म्हजी इगर्ज दुरस्ती कर गो अँड रिपेर माय चर्च देखून आमी नवी इगर्ज बांदल्या ताचें तेंच बरयलां गो अँड रिपेर माय चर्च एकल्यांनी आमी देवा देवा तूं कितें करचें देवा सोमय बापा हांवें कितें करचें म्हण म्हाका तिडशी म्हाका सांग म्हणून तें मागणें तो जेजूचो मोग ताच्या मोगान दिसाचें ताचें काम म्हजें काम न्ही म्हजें काम जाल्यार म्हजो मोग ताका करूंक लावचो ताका वत्ताय करचें म्हजो मोग कर म्हणून हें देव जेजूचो मोग करचो आख्खा जाल्यार आय लव गॉड म्हण येत जेजू म्हाका कितें करूंक जाय भुरग्यांनी सारकें जेजू म्हाका कितें करूंक जाय हांवें कितें करूंक जाय म्हण तूं हांवें कितें करूंक जाय म्हण तुजें आशे अपेक्षिताय तूं कितें वॉट यू वॉन्ट मी टू डू हांवें कितें करचें म्हण तूं अपेक्षिताय देव कितें सांगता बळें तें करीचें आमी पळय तशें देखून भुरग्यांक ल्हान तावन शिकयचें देवा कितें करूंक जाय म्हजें तावन म्हणून ताचें देव देखून तातूंत देवाचो मोग आटापून आसा तातूंत देवाचो लॉर्ड वॉट यू वॉन्ट मी जाय देवा तुका कितें जाय हांवें कितें करचें म्हणून तुका आशा जावन आसा हांवें कितें करूंक जाय तुका सांग तें करता वो देवाचो मोग कोणी एक चरको यो मामा तूं आज सकाळीं आज हांवें कितें करचें म्हण तुजी खुशी तूं तातूंत शीक सकाळीं घालून शीक आनी बरें करून गालोट करनाका इल्लेशें काम कर बरें शीक आनी तुवें हालींचें हे 2 लेसन तुवें बरें करून शिकपाचें म्हजी आशा तें शिका जाल्यार तो भुरगो आवयचे उतार आयकता आनी तो आवयचो मोग करता म्हूण कळ्ळें न्ही तुमकां तशें तो मोग जावन आसा देखून देवाची खुशी कितें गी म्हणून पळय जें आसा तें सोदून काड देखून नीज मागणें म्हळ्यार तुज्या देवाच्या मतींत कसलें प्लॅन आसा देवान कालें करचें देवाची आशा म्हाका कित्याक ताणें रचला म्हणून हरी एका मागण्यान सोदून काडचें हांव विचारता नर्स जावन आमी विचारचें टिचर जावन विचारचें देवाची खुशी जावन आसा सगळ्यांक तें इल्लें शिक्षण फाटल्यान तांकांय थंय मुखार हाडची देवाची खुशी जावन आसा तें शिकयचें हांवें बऱ्या तरेन सगळ्यांच्या कावन्सिलिंगान तांच्या काळजान दुखयात ती काडीचें म्हणलें देवाची खुशी जावन आसा हांव इलेक्शन हांव सोदून काडटा तांच्या काळजान कसली दूख आसा गी म्हूण ती दूख काडटा हांव ती दूख काडूंक प्रयत्न करता देखून देवाचें प्लॅन जारी करचें ताचो मोग आटापून आसा हें ताचो हांव मोग करता म्हण दाखयता देखून देवाचो मोग कोण करता कोण करना म्हण इगीन सोदून काडूंक बारी सुलाभ देवाची खुशी देवाचें प्लॅन जिणेंत जारी करचें म्हाका केलें प्लॅन तुका केलें प्लॅन ताका केलें प्लॅन तांचें प्लॅन जारी करचें देवा दिसान ताजो तूं मोग करताय देवाचो मोग दाखयता देखून मागणें करचें तवळ मागणें करचें देवाचें उतार वाचिचें आनी म्हज्या जिणेंत आळवडशीचें म्हाका उडास येता मोगाच्यान एक चेडून काम करतालें बेंगलोरांत आनी ताणें कांय दीस वाचलें खंय 7 न्ही 70 फुटीं बक्षी म्हणून तांदूळ धरून आनी त्या दिसा ताका ताणें कालें गेलें ताच्या सांगाता बसयल्यान तें काम करून म्हाका फिनीश करून येतलें ताणें वच गेलो आनी आचेर दूर घालें आनी बॉस आयलो आनी ताका मस्त उलयलो आनी ताणें म्हळें मागीर ताणें समजयलें हांवें इतलें काम केलां बॉस इतलें ना ताणें फॉर्मफुली सांगून आयलो तो पूण ह्या चेडवान इशिल्या बसल्या चेड्याचेर खंय ताणें त्या चेडवाचेर आनी चेड्याचेर हांगा एक चेडू आनी चेडो बसता ताणें दोगांयन काम करनासतना पयलीं उठोवन गेल्लीं हाचें काम हें करना दुसरें सद्दां तें अर्जंट काम आलें अर्जंट पेमेंट आलें थंय पयशे येवंचे आले काम जावना देखून डिले जालें देखून बॉसाक घट्ट राग आयलो मागीर तांचेर बॉसान कालें केलें म्हळ्यार राग येताना आनी वचून त्या चेडवाचेर ताकाय गेलें त्या गाणी केल्ल्या बरी म्हणून त्या गाण काडूंक जायना आनी तें बॉस आयलो तांकां उलोवचें सोड हाका उलयलो कित्याक म्हळ्यार हें बरें काम करचें जालें म्हूण ताका कळितालें म्हाका तें हें खालें गेलें म्हळ्यार आज हांवें बसाड वचून सांगया ताणें दोगांय उठोवन गेल्लीं म्हूण सांगया आनी ताका शिरकोण घालया म्हूण जालें ना हांवें बक्षिचें म्हणून 7 न्ही 70 फुटीं बक्षिचें म्हणजे जेजून सांगलां म्हूण ताणें उठोवन वचोना ताणें तें वगत बसलें आनी कांय म्हणून ब्लेम घालो सगळें बसून ताणें काम केलें आनी चडशें आयलें त्या गाणी म्हळ्यार बसून काम करून दिलें सारकें जालें मागीर बॉसाक एक 15 दीस जाल्या उपरांत कळीत जालें तें चेडूं सारकें आनी दोगांनी म्हणून मागीर हांचे आपयलें तांकां कामांतल्या देखून आनी आजून मागलें ना तांकां मस्त कश्ट आहा ताणें सांगलां काडनाका आमी आनी एडजस्ट करून करता म्हणून हांव ताका बऱ्या सांबाळाक तें आसा कित्याक म्हळ्यार ताणें बायबल वाचलो आनी जिन्यान पाळलो तें देवाचो मोग करता आमी देवाचें उतार आयकचें जिन्यान पाळीचें चांगल्या बरीत करीचें 7 न्ही 70 फुटीं बक्षी म्हणून ताणें म्हाका एक फुटीं बक्षूंक जायना म्हळ्यार कांय ना म्हजें काम गेल्यार हांव बक्षिता म्हणलें वगीत रावलें त्या दिसा हीं तिका मोगाळ जाली थंय एक म्हण टीम बरें जालें देखून जेजून सांगल्या बरी आमी बक्षिया मोगाच्यान जेजून सांगल्या बरी बक्षिया देवाचें उतार वाचया तें आमी जिन्यान पाळया देवाचो मोग करया ताचो उपादेश पाळटाना म्हाका कितें जाय न्ही देवा कितें जाय म्हणून आमी विचारतना देवा तुका कितें जाय तें हांव करता म्हणून देवा तुजी मांडावळ म्हज्या जिणेंत जारी करता म्हणटा आमी देवाचो मोग करता
आनी बेश्टे उतरांनी सैलापू आनी तेचें उतर आमच्यांत करचें स्वार्थ करचो म्हज्यांत बरेंपण पळोवचें आनी देवाचो मोग करता म्हणल्यार आमी फटयता अंकांचो फटयता तशें करचें नाका देवाचो मोग नीज जावन मोगान करया देवाच्या मोगान करया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया